दीस शुक्रार नोव्हेंबराची 21 तारीख 2025. मोरयेचें समर्पण. पयलें वाचप माकबेवाच्या पयल्या पुस्तकांतलें अध्याय 4 ओळ 36 आनी 37, 52 तावन 59 पर्यंत. त्यावेळी जुदासान आनी ताच्या भावांनी म्हळें, आमचे दुस्मान आतां पुर्ते सलवाल्यात आसता आमी वचून पवित्र स्थान शुद्ध करुया आनी ताचे परत समर्पण करुया. देखून सगळे सैन्य एकठांय जाले आनी सियोन पर्वताक गेले. 148 वर्सा 9व्या म्हयन्याच्या म्हणजे किस्लेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसा सकाळी फुडें ते उठले आनी आपणे बांदिल्ले ते होम बलयेचे वेदीचेर तांणी नियमानुसार बली भेटयली. ज्या दिसा आनी जे घडये परक्या राष्ट्रांनी वेदी अपवित्र केल्ली त्या दिसा आनी ते घडये तांणी गितांच्या आनी विण्यांच्या, पिरलुकांच्या आनी कांसाळ्यांच्या नादाक तिचें समर्पण केलें. सर्व लोकांन साश्टांग सरपडून आपणाक जैत लाभयलेल्या सर्गाचें आराधन केलें आनी ताची स्तुती केली. तांणी 8 दीस पर्यंत वेदीचें समर्पण संभ्रमलें आनी तिचेर होम, शांती आनी अर्गां बलयो भेटयल्यो. तांणी मंदिराचे मुखलो भाग भांगाराच्या मुकुटांनी आनी थालींनी सुरंगारायलो. तांणी याजकांच्या कुडाचे दारवंत सारकें केलें आनी दारां बसयलीं. लोक व्हड संतोशान भरलो, कित्याक परक्या राष्ट्रांनी हाडिल्लो कळंक आतां काडून उडयल्लो. वेदीच्या समर्पणाचे दीस किस्लेव म्हयन्याच्या 25व्या दिसावन 8 दीस पर्यंत व्हड संतोशान आनी उल्हासान संभ्रमूंक जाय म्हूण जुदासान ताच्या भावांनी आनी इस्रायेलाच्या सगळ्या समुदायान निर्णय केलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन इतिहासाच्या पयल्या पुस्तकांतलें अध्याय 29 10 तावन 11, 11 तावन 12. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. सदैव जावं सर्वेस्पर आमच्या पूर्वज बापा इस्रायेलाचो देव, सदांकाल ससनाच्या ससनाक. श्लोक. तुझे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. तुजी जावन आसा वडवीक पदवी आनी महिमा, जैत आनी दरबार. सर्गी संवसारी आसा तें सगळें तुजेंच. श्लोक. तुजे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परा तुजी जावन आसा राजवडकी, सगळ्यां वयर तुका आसा पदवी. क्रेस्तकाय आनी वडवीक तुजेंच तावन येतात. श्लोक. तुजे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. समेस्तांचो तूं राजा, तुज्या हातांत आसा अधिकार आनी बोळ. तुजे तावन उपजता वडवीक आनी पदवी. श्लोक. तुजे महिमेवंत नाव आमी वर्णितांव सर्वेस्परा. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा आसमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. अलेलुया अलेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 19 ओळ 45 तावन 48 पर्यंत. तवळ जेजू देवळा भितर सरलो. थंय व्यापार करनाशिल्ल्यांक भायर धांवडावन ताणें म्हळें, म्हजें घर एक मागण्याचें घर म्हूण पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, पूण तुमी तें सोरांचें भुयार केलां. तो दिसपट्ट्यान देवळांत शिकयतालो, पूण प्रधान याजक, शास्त्री आनी लोकांचे मतबारी ताका नास करूंक सोदताले. कितें उपाय करचो म्हूण तांकां कळनातलें, कित्याक लोक सक्कट जीव सोडून ताची शिकोवण आयकताले. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. निहाळ. खंयसर 2 वा 3 म्हजे नवी संगी मेळटात थंयसर हांव आसां. जेजूच्या उतरां प्रकार
देव मंदिरान तो खरोच हजर आसा म्हणपात येता. देवाचें मंदिर देवान वस्ती करचो जागो जाल्ल्यान देव मंदिरांत पवित्रपण सांबाळीचें. आयच्या पयल्या वचपांत परक्यांनी अशुद्ध आनी भ्रश्ट केल्लें देवाळ जुदास आनी ताच्या भावांनी शुद्ध करून ताचें समर्पण करून व्हडा संतोषान निजा देवाक आराधन स्तुती आनी होम बलियो सॅक्रिफीस भेटोवंक तयार केल्लीं घडीत आमी आयकता. हर एक काजू देवाक जेरुसलेम देवाळ मोगाचें आनी अभिमानाचें. जेजू तोय जुदेव जाल्ल्यान पास्क परबेक वर्सान वर्स त्या देवाळाक वतालो. ते जाल्ल्यान ताका देवाळाचो मोग आसलो. जेजू देवाळा भितर सरतना थंयसर व्यापार करनासल्लें पळोवन रागार पेटलो. व्यापार करनासल्ल्यांक जेजू दंडयता. जेजूचें घर मागण्याचें घर पवित्रपण सांबाळूंक जागवण दिता. देवाळांत देव वस्ती करता जाल्ल्यान तें पवित्र देखून देव मंदिराचो गौरव मान आनी भक्तीपण सांबाळन वरीचें.